सध्या हांगा एक जी फ्युअल पायपलायन आहा दाबोली जंक्शना कडेन ती बस जाली पूण बरें की इतलेंच की कांय पंपींग बी स्टार्ट नाशिल्लें आनी कांय हें नाशिल्लें सो पळय तशी कांय डेंजर अशें ना सद्याक सो सिच्युएशन इज अंडर कंट्रोल ऑल ऑथॉरिटीज आर हियर आनी वी वील टेक फर्दर एक्शन. Pipeline rupture झाल्या, so now the authorities have come. Once they give a green signal, then only we can open the traffic movement. Otherwise, now we have diverted the traffic. Those who are going towards Verna side, Bugmalo, they can take Chikalim and Vishal Megamart Road, and then we go to the destination. As of now, we have just diverted the traffic for the safety of the public. कितले तास जाले सगळे इन्सिडेंट जावन ट्रॅफिक डायवर्ट जावन कितलो वेळ जालो? Those people who have already over here, तांकां आमकां स्टॉप करून दवरचें पडलें for 15-20 minutes and already फाटल्यान फ्रॉम आयना हांगसा मिडियन गॅपाकल्यान आमी ऑलरेडी डायवर्ट केल्लें, सो द ट्रॅफिक वॉज देयर, सो वी मॅनेज्ड विथ आवर स्टाफ. So traffic will normal जातलें थोड्या वेळान once the vehicle Yeah, once the authorities give the green signal that we can open the road, then we will open the road. As of now, we have diverted the traffic moving towards Verna, Bogmalo, Juarinagar from Chikalim and Vishal Megamart Road. 3-4 दीस पण at that time म्हणजे whether traffic can move around, how do you assess the situation? ना ट्रॅफिक कॅन मूव एब्सोल्युटली. आमी आतां ओपन करतले आनी कितलो सेक्शन डॅमेज जाला कितें जाला तो एसेस करून मागीर तितलो सेक्शन आमी रिपेअर करतले, वेल्ड करतले लायक अ नॉर्मल रिपेअर एक्टिविटी. पूण आतां सद्याक असो देर इज नो इमिजिएट थ्रेट. ना देर इज नो इमिजिएट थ्रेट, देर इज नो प्रॉडक्ट क्रायसीस ऑल्सो बिकॉज एटलिस्ट 10-15 डेजाचो प्रॉडक्ट आसा आमचे कडेन टर्मिनलान, सो प्रॉडक्ट क्रायसिसूय जावचें ना आनी कोणाकय थ्रेट ना बिकॉज इट इज हॅपन ड्युरींग नॉन पंपींग अवर्स. So fortunately there is no ship that is pumping presently. Fortunately tomorrow it was expected but we will decide तेका मागीर डिफर करपाचें जो पर्यंत आमचे रिपेअर जाय. So अंदाजे 3 ते 4 दीस लागतले. ट्रॅफिक कॅन मूव अराउंड. हय ट्रॅफिक कॅन